देवाचे उतर या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदूताच्या पुस्तकांतले आनी जुवावाचें शुभ वर्तमान. जेन्ना आमी सगळे क्रिस्तांव एकठांय जाता तेन्ना जेजूचें नांव व्हडा मोगान आनी विस्वासान आनी बळान आमी घेवन जेजूक आनी देवाक आमी एकदम बरे भाशेन मान दिता. पूण जेन्ना आमी आमच्या ऑफिसांनी कामाक वेता वो ट्रॅव्हलिंग करता, जेन्ना थंयसर दुसऱ्या धर्माचे लोक बसलेले असतात, आमचे बरोबर असतात, तेन्ना आमी जेजूक कितलो मान दिता जायत. हीच खुर्साची कुरू आमी ताचें नांव व्हडल्यान घेवन कोत्ता गाय, वो सोबे माजार खुर्साची कुरू काडटा जायत आनी आमचे प्रार्थनांत आमी जेजूचें देवाचें नांव घेवन प्रार्थना कोत्ता गाय, वो आमी लोजयोन उगीच काडी नासतना रावन भितरल्या भितर आमी म्हणून उगीच भितरल्या भितर म्हणून कोत्ता जायत, कोबार कोत्ता जायत. मोगाळ भाव भयणानो, शीस आतां धर्मदूत ह्या दिसांनी आमी पळयता सोबे माजार जेजूचें नांव परगट करतात. जेजू पुनर्जिवंत जाला अशें म्हूण सोबे माजार सांगतात. फारिजेवांक सादुकींक जे जेजूचें पुनर्जिवंतपण मानून घेनात तांकां पासून सोबे माजार ते सांगतात की तुमी ताका मारलो, ताका देवान पुनर्जिवंत केलो. हाका लागून तांकां ते दोत्तात, तांकां शिडकायतात, तांकां बोंदखणीन घालतात, तांकां मार्स घेवन सोडचो पडटा. ते सगळे जेजूच्या नांवाक लागून घडटा देखून एकदम उमेदीत आसात आनी मोगान ते कोत्तात आनी व्हडा विस्वासान व्हडा बळान ते सोबे माजार परत परत परगट कोत्तात, जेजू आमचो सोमी पुनर्जिवंत जाला. फारिजेवांक मुखेल याजनिकांक दिसतालें की ताच्या लिडराक मारलो जाल्यार सगळें कोबार जातलें म्हूण. आदी पूण तांच्यांनी अशेंच केल्लें. आदी जे फुडारी म्हूण उपजल्लेत आनी जायते जाण जमा कोत्तालेत, पाटलाव तांचे कोत्तालेत, फुडाऱ्याक मारलो तांणी आनी तांचे पाटलावदार सगळे मिसळून गेले, विस्कोळीत जालेत. त्याच चिंतनांनी जेजूक तांच्यांनी गुस्सार मारलो. पूण आमी पळयता की अशें घडलें ना. ताचे पाटलावदार थोडो वेळ भिवून भायर सरलेत, उगीच रावलेत. पूण आतां पवित्र आत्मो घेतलोले शीस धर्मदूत सोबे माजार येवन जेजूक परगट करतात. आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्मो घेतला. खऱ्याक आमी गोवाय दिवंक, जेजूचें नांव परगट करूंक, जेजूच्यो करुण्यो परगट करूंक, देव आमचो मोग कोत्ता हें सगल्यांक दाखोवंक, सोबे माजार परगटूंक. मागुया मोगाळ भाव भयणानो, आमी लसता जाल्यार देवान आमकां आपली कृपा दिवन आमकां आशिर्वादान भरून भरपूर बळान आमकां पवित्र आत्मा आमचेर ओतूंक आनी आमी खरें धर्म परगटणार जावंक. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.